आजची टॉपिक जावन आसा देंवचार जबाबदारी. आतां तुगे जिवितांत तो कितें वायट जालें आमी म्हणटाय बॅड लक, आनी तुगे जिवितांत कितें बरें जालें आमी म्हणटाय गूड लक. तुवें क्लियरली जाण जावपाक जाय ही फोट गूड लक आनी बॅड लक म्हणटा तेन्ना तुका तो कॅन्सर जालें ओ एक्सिडंट जालो कसलें प्रॉब्लम तुगेलें नांव घाल तो आमी म्हणटाय बॅड लक. आनी कितें तो बरें जालें एक एक्सिडंटांतलो चुकलो मरपा आमी म्हणटाय गूड लक. तुगे विजा येयली तूं आमी म्हणटाय गूड लक. खरेंच गूड लक आनी बॅड लक आहा. पवित्र पुस्तकांतल्यान तुका वळख मेळपा जाय कित्याक पवित्र पुस्तक सोत आन्सर जेजू दिता जॉन 10:10. तो येयला देंवचार येयला चोरूंक मारूंक आनी इबाड करूंक. हेच मतलब तूं तेगे चोपक्या पड्या तेका तुजे माशमूत चुरचूर नाय, पूण हांव येयला जिवीत दिवंक आनी सुबानपणी दिवपाक तुका बेसांवान बोन वोतोत पुर्यान दिवपाक. आर्गां जेजूक. सो तुगेलें कितें वायट जाता तें देंवचार कोता बॅड लक न्हू, आनी तुगे कितें बरें जालें तें देव कोता जेजू क्रिस्त गूड लक न्हू. आर्गां जेजूक आन्सर एकदम क्लियर हा पवित्र पुस्तकांत. तुगे सगळे प्रॉब्लम्सा जबाबदारी जावन आसा देंवचार देव न्हू. हेच मतलब तुगे प्रॉब्लमा फाटल्यान एक मेळत मोहा एक प्लान घेन. फायनान्शियल प्रॉब्लम्स देंवचार आहा तेच्या फाटल्यान. दुयेंस पिळा तुगे कुडींत देंवचार आहा तेच्या फाटल्यान. आनी केसो प्रॉब्लम आहा फॅमिली ब्रेकडावन भुरग्यां बाट सारे केसले प्रॉब्लम आहा तेच्या फाटल्यान देंवचार आहा. आतां हें पवित्र पुस्तकांतल्यान सोत जाल्यार आमी चोवपा जाय. तूं तो मोटरसायकलीन वयता आनी मोदें एक म्हणटा सुणी येयलें दुकोर एक रेडो येयलो आनी तूं तें एवॉयड करपाक तूं एक्सिडंट जाता आनी तूं घोडी पांडे पडा तुका दोंग मोठा हो तूं मरोन देखून शेकता. हें बॅड लक हो देंवचार कोता. तूं म्हणटलो हें आनी कितको देंवचार कोतालो हांवें क्लियरली चोयलां तें सुणी येयलें मोदें आनी हांव पडलां. सो हें बॅड लक हो देंवचार कोता. मॅथ्यू 8:31 जेजून एक मनशा भितर मेळत मेळ्ळा तेंका हुकूम घायलो आनी ते मेळत मे दुकरां भितर गेले आनी ते दुकर सगळे उचांबड जाले आनी धांवत गेले आनी ती वयर दर्या पडले आनी मेले. हेच मतलब देंवचाराच्यान एक जनवाराक एक कुडी भितर वचों जाता आनी त्या जनवाराक कंट्रोल करूं जाता. तूं जायत पाट म्हणटा हें तें आनी सूण हूंय सैल मू जा कोण आनी हांव सकयल पडो बायक डॅमेज जाली आनी म्हाकाय डॅमेज जालें. देंवचारान तुका ओडयला मुद्दम. तूं बेश्ट चुकोन सकयल पडना. तेच टायमार त्या जनवारां कित्याक तेजें तें कंट्रोल करूं जाता. बॅड लक न्हू ओत्मीक रुपान चोय. देंवचार जबाबदारी त्या जनवारां तुजे बोली हाडूं आनी त्या जनवारा उद्देशी तुका त्रासांक घालूं. आर्गां जेजू. आनी एक दुसरो पॉयंट चोय आमी म्हणटाय अरे तो थिंग आसलो मरे आनी सडनली त्याच टायमार तो ट्रक येयलो आनी तेगे मोटरसायकल हाडलो. त्या फाटी येयना ट्रक आनी हे टायमान हूंय येता हे वेळार येयना. कोण जीव दिता तें कितें बॅड लक. देंवचारां पदवी आहा जनवारां भितर वचोंक, देंवचारां पदवी आहा मनशा भितरूय वचोंक आनी तूं कंट्रोल करूंक. तूं बेबदा बेश्टो जायना. आमी बेबद्या लेक्चर दिताय थंय सोर सोड बरो जाव पी नाका तुगे बोलाक पेडटली तुगे बायल भुरगीं आहाय तेका लागून पी नाका. आमी तेका जाणयता त्या जाणवाय उद्देशी देंवचार मेळत मो वचना. बेबदिकाय मेळत मो वचना. सुसायड करपाक मेळत मो वचना. ड्रग एडिक्ट्सां मेळत वचना. सिगरेट पान टबाको मेळत मो वचना. एक न्हंयकोणी गेलो बुडोन मेलो, दर्या गेलो बुडोन मेलो, ओ बोटीचे आहलो तो कोण टेररिस्टान ताका मारलो. हे सगळे एक्सिडंट जाताय ते सगळे देंवचार कोता. देंवचार मनशागे कुडी भितर तेका कंट्रोल कोता आनी हो एक्सिडंट तुगे जिवितांत जाता. मॅथ्यू 17:15 एक भुरग्यां जेजू बोले हाटाय तेगे बापूय सांगता चोय मुगेलो हो भुरगो हेच भितर मेळत महा आनी तो मेळत मग तेगे एक पाड उदकां उडयता. हेच मगो तो मेळत मग सुसायड करून लायता आनी केन्ना तो उज्ज्या उडयता. सुसायड टेंडन्सीज
फोर्स करतो ताका जीव दिवपाक. देंवचाराच्यान तुका कंट्रोल करूं जाता, सुसायड करूं ओ कितें तुका तुका एक्सिडेंट करूं फास्ट वयता तें तूं जाण जावं देंवचार तुका वता कित्याक थिंग मोदें प्लान करून दवरला. मॅथ्यू 17:18 आनी हे मेळोत्म्याचेर जेजू भयंकर पावर आहा भायर उडोवपाक. तुज भितर तो देंवचार आहा केसलोच आनी हो देंवचार तूं कंट्रोल कोता, बेबतो कोता, रागा कोता, सुसायड कोता, मर्डर कोता, चोर कोता. जेजू अधिकार आहा हे देंवचारा भायर उडोवंक. आनी जेन्ना जेजू हुकूम घालता ते चुपचाप भायर वयताय. केसू पदवी आहा तेचो जेजूक हे देंवचाराचे सगळे मेळत मे जेजू भयंकर अधिकार आहा भायर मारून तुगे जिवितां आनी तुगे जिवीत ब्युटिफूल आनी जैतिवंत करूं. आर्गां जेजू दोग तीग जाणां सांग देंवचार जबाबदारी. आनी एक तिसरो पॉयंट चोय आमी देंवचाराच्यान तुगे एक्सिडंट ओ तुगे जिवीत सिस्टमॅटिकली काबार करूं जाता. आम जायत पाट विजिटा वयता आसतना आम चोयता अरे हें गोर एक दिसा बरें आसलो मरे. आतां कितें जालें सगळें तें नळ पोटायशे हाटीन फर्निचर ना, गॅलरी आहा ती मोडलो आहा आनी सगळे हाटीन तोंड येयलां. हे गोरा कितें जालां सिस्टमॅटिकली काबार जालें गोर. चोयल्या कोणा एक तेंपा बरें आसलोलें मानादीक आनी लोक हांसतालो आनी खेळटालो एक घरांत आनी आतां कितें जालां. सो देंवचाराचें सिस्टमॅटिकली प्लान कोण उमके टायमा उमके मान उडोवपा तुगे दुसऱ्या टायमा फायनान्स बंद करून तिसऱ्या टायमा तुगे गोवा मारून चवथ्या टायमा तुगे भुरग्यांक काबार हे भाशेन प्लॅनिंग करूं जाता देंवचाराचें न्हू. ओ तें बॅड लाक. मार्क 5:9 जेजू त्या मनशाक विचारता तुमी कोण. तेज भितर मेळत मी आहाय ते एक विचित्र जबाब दिता. आमी लिजांव मिलिटरी उजार केले तेमी रोमकार सोल्दाद. रोमकारांगे फौज जावन आसा पयली फौज सोंसना जे सिस्टमॅटिकली तेंगे दुस्मानां हारायताले, प्लान कोन्न तेंगे दुस्मानां हारायताले. आनी हो देंवचार तें उजार करता. आमी जायत जाण आहाय ह्या मनशा भितर आनी आमी हे मनशागे जिवीत प्लान कोन्न उमके टायमा सिस्टमॅटीक काबार करूं येयल्याय. आर्गां जेजूक तुवें क्लियरली जाण जावपा जाय देंवचारान तुगे शिंबोर प्लान केले तुका आनी तुगे संसद तुगे भुरग्यां फुडार काबार करून उडोवपाक. म्हळ्यार जेजू भयंकर पदवी आहा ह्या देंवचारा भायर उडोवपाक आनी तो मनीस बरो जाता. ताका लागून तो नांव उजार कोता लिजांव. आनी एकले नाय ते जायत जाण गँगान काम कोताय जे भाशेन संवसारांत गँगान काम कोताय तेच भाशेन ते सगळे गँगान काम केलें. तूं दुयेंस घालपाक मेळत मरे तूं जाय म्हाका ह्या मनशाक काबार कर. तूं कितें करपाक मेळत हांव फायनान्स ब्लॉक कर. तूंय जाव. आनी तूं कितें करपाचो हांव तेंगे भुरग्यां सारकें डिफेक्टीव कर. तूंय जाव. आनी कोण आहा हांव आहा मरे तूं कितें करूं जाता. सो ते गँगान काम कोताय तुका सिस्टमॅटिकली काबार करूं. आतां चवथो चोय आमी देंवचाराच्यान तुका मेंटल प्रॉब्लम्स करूं जाताय ओ तें बॅड लाक ओ तें कितें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तेका कितें जालें तेन्ना नर्व थिंग चेपलां तेका लागून तो मेंटल जाला. आनी हें कितें जाण तूं हें डावन सिंड्रोम चायल्ड कित्याक जाण तूं उदकां हात घायलो म्हूण लिमीट हांवें तें वखदां घेयलो म्हूण लिमीट हांवें हें केलो म्हूण लिमीट. सो हें बॅड लाक ओ देंवचार आहा तेच्या फाटल्यान देंवचारागे हिडन अजेंडा आहा सगळे तुगे प्रॉब्लम्स आहा. मार्क 5:2 बायबल सांगता एक मेळोत आसलोलो आनी तो रोडटालो आनी बोवाड मारतालो आनी तो हातोर घेवन आपल्याक हातोतालो आनी तो शिंपतोरीत रावतालो आनी जेजून तेच भितर मेळोत आसलो ते सगळे भायर काडले आनी तो मनीस शांत आनी सारकें मनात जालो. केसले मेंटल प्रॉब्लम्स आहाय तेज हाटल्यान मेळोत आहा क्लियरली दाखयता. डावन सिंड्रोम भुरगीं तेज हाटल्यान मेळोत आहा. तूं कितें मेंटल प्रॉब्लम जाल जाल्यार तूं कोणें तेज हाटल्यान एक मेळोत आनी तो मेळोत जबाबदारी ते मेंटल प्रॉब्लम्सांचो. आमी कितें कोताय हेजे तेजे खातीर केन्ना देंवचाराचें कांय नाय. ताका लागून ते देंवचार मेळोत वोस नाय मेळोत सगळे मेळोत अधिकार जेजू आहा. दोग तीग जाणां सांग जेन्ना जेजू ते मेळोत भायर उडयता तेगे मन सारकें साफ जाता आनी तो शांत आसता. आतां कसलें तो दुयेंस जाय तुका ते दुयेंसा जबाबदारी कोण. ते किमसान घास मारलो म्हूण जालो हे बांयच उदक पिल्यार हांव दुयेंत पडटा.
ते दोतोरान म्हाका फाल्स वखद दिलें म्हणून हांव दुयेंत पडलां. आनी हांव कितें जालां, धाकलें आसतना मुगे मांयक थंडी जाल्ली, हांव तेगे कुसवी आसतना आनी ती हुंकली मारतालें, ताका लागून म्हाका हार्ट प्रॉब्लम जाला. म्हळ्यार तुवें जाण जावपा जाय, सगळे तुगे दुयेंसां जबाबदारी जावन आसा देंवचार आर्गां जेजूक. हें लिमीट काय नाका, तें लिमीट काय नाका, तें लिमीट काय नाका, तें लिमीट काय. कित्याक जेन्ना तूं लिमीट चोयता तूं शुअर ना, तो देंवचार जबाबदारी. आनी त्या देंवचारा भायर उडोवपा जाता जेजूच्यान. आर्गां जेजूक. कित्याक लोक जेजू नांवान उल मानना? कित्याक तेंका खबर ना तेंगे दुयेंस जावन आसा मेळत मे. तेंका जाता हें दुयेंस जालें न्हू, कित्याक मुगे ईदाक लागून हें दुयेंस जालां, तेका लागून दोतोरां बोले वचोंकूच जावो. आर्गां जेजूक. कित्याक लोकांक खबर ना, ते सगळे दोतोरां बोले वयता आनी ते टायफॉयड देंवोवपाक वता, म्हळ्यार आम जेजूच्या नांवान ते भायर मारतात. आर्गां जेजूक. तेंका खबर ना ते दुयेंसां हाडल्यार मेळत म्हूण हांव म्हण. जेन्ना तूं क्लियर जावन जाता, तूं केन्ना ना दोतोरां बोले वचपाना, तुगले दुयेंसां तो हुकूम घालन भायर उडयतलो. आर्गां जेजूक. मॅथ्यू 8:16 जेजू बोले सांज जातको जायते मनीस हाडले जे दुयेंत आसलोले, आनी बायबल सांगता जेजून ते मेळत म्या भायर मारले आनी तेंगे दुयेंसांय गेली. जेन्ना तो मेळत मो भायर वयता ते दुयेंस वयता, कित्याक तो दुयेंस खाता त्या भितर. आर्गां जेजूक. तुगे सगळे प्रॉब्लम्स हाडल्या देंवचार आहा दोग तीग जाणां पुसांक, आनी जेजू तेजे अधिकार आहा. आर्गां जेजूक. चुपचाप जेन्ना जेजू हुकूम घालता भायर वयताय ते. आर्गां जेजू. तूं केसो दुयेंसां एड्स. एड्स देवा मुखार कितें? कचरो. कॅन्सर आहा बियोंड रडटा. कॅन्सर कितें जेजू मुखार? कचरो. केसो दुयेंस पावरफूल जेजू मुखार. सगळे मेळत नाही तो भायर आनी ते चुपचाप भायर वयताले. आर्गां जेजूक. हालेलुया. आतां आमकां जायत पाट दिसता धाकलीं दुयेंसां ती तितू आनी मेळत मो कितें हार, तितू मेळत मो ना. हांव थिंग आडोल मरे, हांव थिंग दुखोता, हें दुखोत तो मेळत मो. हांव आडोल रे, हांव जाणा. आनी हो जोर येयलो तो मेळत मो न्हू, कित्याक हांव थिंग सॉफ्ट ड्रिंक मारलो मरे चिल्ड, मातशें थंडी जाल रे, तेका लागून तो जोर येयला. हो आनी मेळत मो, हो मेळत, तोय मेळत मो. लूक 4:39 शी सायमन ते सासमाक जोर येयलो आनी जेजून त्या जोऱ्याक धमकी दिली. अरे जोऱ्याक कितको धमकी दिवपा जाता? जोऱ्याक कान आहाय, आयकोनाक तेणें ए जोऱ्या भायर वच. जोऱ्या हेच मतलब जेजून तो धमकी दिली, हेच मतलब त्या जोऱ्या आयक येता. तो मेळत मो जोर घाता तो. आनी बायबल सांगता ती रोखडी बरी जाली, हेच मतलब तो मेळत मो गेलो आनी तो जोरूय गेलो. बारीक देखून दुयेंस आहाय तुगे जिवितां, बेश्टी टॅबलेट पावनाका, हुकूम घाल जेजूच्या नांवान. आतां एक पॉयंट एकदम क्लियर आहा हिंगा. सगळे मेळत मे जेन्ना जेजू हुकूम घालता ते वयताय भायर. हुंयचो मेळत मो जेजू सांगिल्लो ना हांव वचना. मॅथ्यू 8:16 ही हील्ड देम ऑल. कोण जेजू बोले येयलोलो सगळ्या पेकोवणी मेळ्ळी. सो तुगे दुयेंसां केद्दें आसूं, धाकलें आसूं व्हडलें आसूं, तुगे प्रॉब्लम केद्दें आसूं, केसली प्रॉब्लम आसूं, जेजूच्यान ती कांयच न्हू कोण भायर उडोवपा जाता. तूं सोतमानता जाल्यार कंडिशन आहा तें, तुवें सोतमानूच जाय. तूं सोतमान ना कांयच जायना. लूक 4:4 ही हील डायवर्स डिजीज. डायवर्स म्हळ्यार तें उतर जावन आसा पोयकिलोस, दुसरे दुसरे सोयबांचे. सो तें कुडी पेकयलो ना, कोण फायनान्शियल प्रॉब्लम घेयलो तेंकांय पेकयलो, कोण फॅमिली प्रॉब्लम घेयलो तेंकांय पेकयलो. सगळे भाशेन तेणें प्रॉब्लम्स सगळे मेळत म्या धाडायले. मॅथ्यू 8:31 मेळत म्या जेजूको भीक मागताले, जेजू आमकां नॉर्कांत काय नाका, आमकी फेन्ना होडा उडय नाका. सो देंवचार जेजूक चड भिताय, ते भीक मागताय, प्रार्थना करताय बायबल सांगता. सो हे देंवचार जेजू थार ह्या भिताले. कित्याक? एकदम इम्पॉर्टंट जाण जावपा. जेजू कित्याक हे सारके भिताय देंवचार आनी भीक मागताय? कित्याक? मॅथ्यू 8:29 जाबाब आहा. ते म्हणटाय जेजू तूं देवा गेलो पूत. आर्गां जेजूक ओय ताळयो पेटोया. कित्याक भिताय ते जेजूकू? कित्याक तो देवा सारको. देंवचार देवा तार ह्या भिता. दोग तीग जाणां सांग देंवचार
जेजूक थार्या भिता आनी तितलें न्हू तो कितें म्हणटा मॅथ्यू 8:29 तूं आमकां वळवळे दिवं कित्या येयला. जेजू थिंग उबो आहा आनी तो देंवसराक वयता तुमी कोण ते म्हणटा आमी लिजांव आनी ते म्हणटा आमकां वळवळ कित्याक दिवपायला. अरे जेजून तांकां हात तेकोन लायले ना कितें करून तांकां वळवळ येता हितूले. हेच मतलब तेंचे कोण थापट मारता आनी फोंट मारता आनी मोठी मोठी मात थिंगा जेन्ना जेजू थिंग उबो आहा ते म्हणटा आमकां वळवळ दिवपाक कित्याक येयला. तूं जाण जावपा जाय जेन्ना तूं जेजू नांव काडटा पावरफूल आंच बडे थिंग तयार जातात. आनी ते तेजे मोठी मारतात जे भाशेन पुलीस स्टेशनार वयतात आनी इन्स्पेक्टरा बोले उबो रावतात ते सांगता सारको उबो राव फोंट मारतलो साहेबा बोले सारको उबो राव थापड मारतलो. वळवळ दिताय ते आनी तेका ते एक लेदर बेल्ट हांव जाणा कोणाक घेवन गेलोलो तेचो चोय हें तुका मान दाखोव ढांक माल तेंका नाका 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 वळवळ दिताय. तो इन्स्पेक्टरान हात लायलो ना तेका. जेन्ना तूं जेजू नांवान उल मारता तूं जाण जावपा जाय आंच बडे हें सगळें मोळ घाता ते कुडी भितर आनी ते धोताय मेडोत्म्या आनी तेजे फोंट मारताय मोठी मारताय डांडाय ते कुडीन तुले. आमगे देव दोलबाराचो देव तेका पावरफूल आर्मी आहाय आंच बडेची. जेजू देवा गेलो पूत मोत्या भिताले आनी तो मिलाग्रे ओज्जापां कोतालो आनी आमकां दिसता म्हाका तो मिलाग्री जाय ते सगळें सिंपल हांवें जेजू उल मारपा जायो आनी हो जेजू जावन आसा देवा गेलो पूत येतलो आनी म्हाका मिलाग्री दितलो. पवित्र पुस्तक ते भाशे उलयना. जेन्ना तूं उल मारता जेजू देवा गेलो पूत तो येवन तुका मिलाग्री दिना. जेजू सोंसरा येवना तुका मिलाग्री दिवपा. जेजू येयलोलो तुका मिलाग्रे करपाचो देवा गेलो पूत करूंक. जेजू तुका मिलाग्री दिवपाना तो आपल्यागे स्वर्ग सोड सोंसरा येवपाना तो आपल्यागे स्वर्ग सिंहासनाचेर बसलोला तेगे पवित्र आत्मो हिंगा आहा. जेन्ना तूं जेजू मानून घेता तो आत्मो तुज भितर सेम आत्मो जेजू भितर आहलो तो तुज भितर येता आनी तूं मिलाग्रे करपाचो तूंच देवागे पूत जाता. आर्गां जेजूक जॉन 1:12 क्लियरली सांगता जेजू सोंसरा येयलोलो जे तेका मानून घेताय तांकां पदवी दिवपा देवागे पूत करपा. हेच मतलब देवागे पूत पदवेचो. जॉन 3:16 कितें सांगता जेजू तुका येवना मिलाग्री दिवपा म्हळ्यार तें सासना जिवीत जे देवाक देव करता तें जिवीत काण तुज भितर घालूं. सो तुय जेजू भाशे भोंव सोंसरा आनी सगळे मेळत भायर उडोवं. आर्गां जेजूक तुक पदवी आहा तुवें जेजू मानून गेला तुक पदवी आनी बोळ आहा तुवें जेजू मानून गेला. जॉन 1:4 इन हिम देर वॉज लायफ तें सेम उतर केला लायफ जोये देवाको जिवीत आहा तेसलें जिवीत तुका दिवपाक. सो तुय देवा भाशेन भोंवता तूं मागीर देवा सांगना देवा म्हज्या आदार आपा तूं अधिकार आहा सोरपां आनी इचवां माडूंक आनी सगळीं सैताना कामां इप्पाड करूंक. आर्गां जेजूक लूक 10:9 जेजून कितें सांगिल्लें हांव तुका अधिकार दिता. तेणें सांगिल्लें ना जेन्ना तूं त्रास आहा मातशें आपल्या आपय आनी हांव सैतानागे काम इबाड करता म्हूण ना तो म्हणटा हांवें तुका अधिकार दिल्या सोरपाक आनी इचवां माडूंक आनी सगळीं सैतानागे काम नाच करूंक. तुका अधिकार आहा देंवचरा अधिकार ना तुजेर. तुका अधिकार जेन्ना तूं हुकूम घालता जेजूचें नांव मेळत भायर वयतले. एक इम्पॉर्टंट पॉयंट जाण जावपा जाय त्यो अधिकाराचो. अधिकारा मनीस मोगा न्हू. जेन्ना तूं कांयच रॉंग करना तो मोगाचो. जेन्ना तूं रॉंग करता तेगे क्रोध देंवोन येता. केन्ना चल तुवें एक पुलीस इन्स्पेक्टर एक चोरा सांगता चोरा तूं कितें आमकां त्रास कोत्ता मातशें यो रे जिपां बस रे आम तूं पुलीस स्टेशना वचोन बरो मार घाताय. एश कोन्न उलयता तो बस हिंगा उठ फोन मारतलो रागान उलयता. अधिकारा मनीस रागाचो. तुगे प्रॉब्लम्सांचे तूं तो राग काणा सैतान तुका माडयतलो. Ephesians 4:26 read that be angry and sin not. रागार जाव आनी पातक कोण नाका. हेच मतलब तूं तो रागार जायना तूं पातक कोत्ता. And don't let the sun go down on your anger. आनी हो येड आहा तो तुगे रागाचे देवूय नाका. हेच मतलब तुगे राग थंड को नाका.
तुगे राग फिरोयत दवर, तुगे राग देंवचाराचे फिरोयत दवर, घार तो हुकूम घालीत राव, जेचे नाव हुकूम घालीत राव, जेचे नाव रोगत मारीत राव. जाय जाण हारले आनी हारलो जिवीत जियेता कित्या ती मागणी कोताय मोगाची. जेजू तूं काय बरो आनी कितू सोबीत. जेजून सांगलां तूं तेका सांग तो कितू सोबीत तूं बरो तो एक जागा आहा तुगे मागण्या, बट एक जागा आहा मागण्या तुवें बोबाड मान रागान सगळे तुगे प्रॉब्लेम्स भायर उडोवपा जाय. जायत जाण हांव सांगता प्रयत्न करता मोडी जेजूच्या नांवान मेळत म्या भायर उडयता. ते म्हणटा जेजूच्या नांवान मेळत म्या भायर उडयता. अरे तुगे घरा एक कुसलो सूण येयला तूं म्हणटा पप्पी तो आनी भितर येतलो, तो एक पाट डॅन्स गायलो तो असो लागतलो. राग एकदम इम्पॉर्टंट. बायबल सांगता देव मोगाचो म्हणजे तेगे मोगा भितर राग आहा, राग न्हू क्रोध. कित्याक तेगे मोगा मनशां सांबाळपा तो सगल्या मनशां जित मारूं तयार. आर्गांचे जोग सगळे तुगे जिवितां वायट जाता देंवचार कोता. आनी जेजू फोकाण कोण आसलो आनी चाटींग कोण आसलो जेन्ना जेजू म्हणटालो तो येयला चोरूंक मारूंक आनी इबाड करूंक. ताका लागून तो म्हणटा जेन्ना तूं राग काडा आनी तुगे राग फिरोयत दवरता तो देंवपा दिना. तो म्हणटा तूं देंवचरा सुयेक दिना, तूं देंवचरा चान्स दिना तुगे जिवितान रावपा. कित्याक जेन्ना तूं देवागे उतरां उलयता रागान तेजे ते तोरसांत पडय सगळे पाट उलयलो पाटी तो हुकुमो आंज पळया जेच्या नांवान मार तेका, जेच्या नांवान मोर तिंगा त्या आंज पळय मारताय तेजे तोरसां मुठी मारताय थापटा मारताय फोट मारताय आनी दोग तीग जाण एटॅक कोताय आनी तो तुगे कुडींतलो भायर वयतलो. ऑटोमॅटीक तुगे कॅन्सर वयतलें, फायब्रॉइड्स वयतलें, एड्स वयतलें, केसो दुयेंस नेम कोण ते सगळे तुगे कुडींत भायर वयतलें आनी तुका जैतिवंत जिवीत मेळटलें. गेले ते फाटी हांव येयलोलें म्हजे हात बी मुयेताले आयदोण देखून धुयनासलोले पूण करूंकू पडटा घरान. आनी हें करून म्हजे ते हें जाता म्हणल्यार 8 दीस येता म्हणल्यार म्हजे हात बरें जाले. हांव तुका दिन वाचता तशें हड्ड्यां बी जायत दुखता म्हजे एक सायडीन जेजून बरें केलें. हांव तुका दिन वाचता. Prosperity, blessing, victory, declare and decree. My Jesus, Jesus, my God. Actually, today I'm coming over here for past almost a month, I think so. And I was having a big problem in my life, praying to God, and I was expecting that my wife visa will be finished. She will be able to get my wife visa. And I was trying my level best with many people. I've been to the politician. Everybody told me that my wife and my daughter have to leave this country and they have to go and again apply for the visa. Then I met with one advocate from Penjim. He told me that he will do for me, and he asked me 60,000 and plus 20,000 bond. He told me that he will do everything for me. I was not having any option. I paid him the money. Then he told me this year also I have to renew another one more year. And he asked me to pay another 60,000. So every time I was keep on thinking like what I will do like that. After 1 month I came over here and things suddenly changed. I happened to meet with my one boy. Then he told me, okay Anthony, I am having my uncle, so I will talk to him and I will let you know. Along with my wife, we went to Penjim, the same foreign register office. They said that advocate fooled you. Then again we went to the foreign register office. They said if you have any problem, you have directly you can come over here. And no need of paying 60,000, it can be done within 6,000 for a year. For this I really praise to God. I am thankful. प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार